नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संशोधनावरवी आत्मनिर्भरता आणि आत्मनिर्भरते खातीर विज्ञान हो 21व्या शेकड्यातलो मंत्र. 3 परमरुद्र महासंगणकाच्या लोकार्पण सोहळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे प्रतिपादन. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हाजेरीत नवी दिल्लीत संवसारीक पर्यटन दीस कार्यावळीचे आयोजन. पर्यटन आणि शांतता ही मुखेल संकल्पना. गोयच्या उदरगतीत पर्यटनाचे व्हड योगदान. पर्यटन दीस कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला मत. गोयचे राज्यसभा वांगडी सदानंद शेठ तानावडे हांची संसदेच्या स्थायी समितीचे जाल्या निवड. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भेटयल्या परबीं. भारत आणि बांगलादेशा मजगती दुसरो कस ट्रॉफी क्रिकेट खेळ कानपुरात जालो सुरू. पावसाच्या आडमेळी उपरांत बांगलादेशान 3 गडे वगडावन 107 धावण्यो केल्यात. आणि आता खबरो विस्तारान. संशोधनावरवी आत्मनिर्भरता आणि आत्मनिर्भरते खातीर विज्ञान हो 21व्या शेकड्यातलो भारताचो मंत्र आसा. संशोधनाच्या माध्यमांतल्यान मनशाची सेवा करप हीच भारताची मोख अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी 3 परमरुद्र महासंगणकांचे लोकार्पण जाले. त्या कार्यावळीत ते उलयताले. हवामान आणि हवामान बदला संदर्भात संशोधन करपा हेतान ही नवी संगणकीय प्रणाली तयार केल्या. भारतान फाटल्या 10 वर्षांत सगळ्या मळांचेर नव्या नव्या संशोधनाक उर्बा दिवन संवसारात सक्षम देश जावचो हे खातीर यत्न केला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. आज का नया भारत विकास और टेक्नोलॉजी में केवल बाकी दुनिया की बराबरी करके संतुष्ट नहीं हो सकता. नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है. यह हमारा दायित्व है. अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है. विज्ञानाचे महत्व फक्त संशोधन आणि उदरगतीकच ना जाल्यार निमण्या घटका मेरेन आशिल्ल्या मनशाच्या आशा आणि आकांक्षाची पूर्तता करप हातून लेगीत विज्ञानाचे व्हड योगदान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. डिजिटल क्रांतीच्या युगांत कॉम्प्युटिंग ताक ही राष्ट्रीय सक्षमतेचो पर्याय जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. आयज देशातलो दर एक वाठार तंत्रज्ञान आणि संगणक प्रणालीचेर निंबून आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी तक ये एडवांस रिसर्च में मदद करेंगे. ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड भविष्य की दुनिया को देख रहा है. भारत आज योग्य मार्गान आणि दिकेन वाटचाल करता. सेमीकंडक्टर सावन क्वांटम कॉम्प्युटिंग मेरेन भारतात सुरू आशिल्लो यत्न पुराय संवसाराक नवी दिका दितलो असो हावेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो. राष्ट्रीय महासंगणक अभियाना खाला सुमार 130 कोटी रुपया खर्च करून पुराय स्वदेशी बनावटीचे हे महासंगणक विकसित केल्यात आणि ते पुणे, दिल्ली आणि कोलकाता ह्या शारांमध्ये कार्यरत आसतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पष्ट केलें. आयज संवसारीक पर्यटन दीस. पर्यटन आणि शांतता ही अंदूच्या पर्यटन दिसाची संकल्पना. ह्या निमतान आयज नवी दिल्लीत एका खासा कार्यावळीचे आयोजन जालें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. उदरगत आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध वाडोवपा खातीर पर्यटनाची भूमिका महत्वाची आसा अशें ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती धनखड हांणी सांगलें. The theme this year is very thoughtful and bears huge contemporaneous relevance: tourism and peace. The theme underlines something very deep. It is connect amongst human resource, connect amongst people, people to people contact.
that is conducive for harmony, that generates an ecosystem of exchange of ideas, and therefore, rightly so, tourism contributes massively to peace. The theme is not a day too soon. The entire world is yearning for peace. We are traumatized by conflagrations. Any conflagration in any part of the globe is torture to every part of the land. It disrupts supply chains, disrupts planning, a pain, and therefore tourism and peace, great relevance. कामगाराक आणि तात्यातून खासा करून असंघटित वाठारात काम करपी कामगारांक आधार दिवपाच्या हेतान केंद्र सरकारान महत्वपूर्ण पावल उबारला. परिवर्तनीय म्हारगाय भत्त्यात सुधारणा करून किमान वेतन मोलात वाढ करपाची घोषणा केंद्र सरकारान केल्या. कामगारांचो वाडटो खर्च भागोवपाच्या हेतान हो निर्णय जाला. इमारतींचे बांदकाम करपी, म्हाल भरपी आणि देवोवपी म्हळ्यारच हमाली करपी, चौकीदार, सफाई कामगार, घरात वावुरपी वावराडी, खणीचेर काम करपी मजूर तशेच शेती वाठारांतले कामगार हांकां ह्या नवीन सुधारित वेतन वाडीचो लाव जातलो. नवे दर 1 ऑक्टोबर 2024 सावन लागू जातले. अ श्रेणीतल्या कामगारांक किमान वेतन दर दिसा 783 रुपया, अर्धकुशळ कामगारां खातीर दर दिसा 868 रुपया आणि कुशळ कर्मचाऱ्यांक दर दिसा 954 रुपया अशी वाढ केल्या. केंद्र सरकारान नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण करपा हेतान आधार कार्ड आणि पॅन कार्डाचो तपशील करपी संकेतथळां ब्लॉक केल्यात. माहिती आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाच्यो कागाळी सुटाव्यो करून ताची लुकसाण भरपाय दिवपाचे अधिकार दर एक राज्याच्या माहिती तंत्रगिन्यान सचिवाक दिल्यात. काय संकेतथळां भारतीय नागरिकांचे आधार आणि पॅन कार्ड तपशिला सयत संवेदनशील खासगी माहिती उघड करतात. हे स्पष्ट जाल्ल्या कारणान केंद्र सरकाराच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रगिन्यान मंत्रालयान काय संकेतथळां ब्लॉक करपाचो निर्णय घेतला. सणा परबांच्या काळात रेल्वेन यात्रा करतल्यांक एक बरी खबर आसा. रेल्वेच्या अनारक्षित म्हळ्यारच जनरल डब्यांची संख्या 108 रेल्वेंनी वाडयल्या अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या. फुडारात येवपी सणा परबांच्या निमतान नागरिकांची सोय जावची म्हूण ही व्यवस्था केल्या. छठ पुजा आणि खासा करून दिवाळे खातीर दिवाळी स्पेशल ट्रेनीत 12,500 डब्यांक मान्यताय दिल्या. 2024-25 खातीर आता मेरेन 5,975 रेल्वे खातीरची अधिसुचोवणी जारी जाल्या, जाका लागून 1 कोटी परस चड यात्रेकरूंची गर्दी सांबाळपाक आता मजत जातली. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक ल्हानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नॅशनल पर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आयज संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान गोंयांत लेगीत कांय कार्यावळींचें आयोजन जाल्लें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी फोंड्या, खांडेपारा आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळींत वांटो घेवन गोंयच्या उदरगतीत पर्यटनाचें व्हड योगदान आसा अशें सांगलें. ही कार्यावळ पर्यटन खातें आनी TTG हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली.
गोंय सरकारचें इंटेंशन आसा म्हणजे जशें टुरिजम एंड पीस सातत्यान की इंटरलँड टुरिजम ओके हे प्रमोट करचें अशा पद्दतीन आज पर्यंत सन सँड एंड सी हे सोडून इंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपा खातीर गोंय सरकार अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स घेत आसा. आमची ह्युमन रिसोर्स टुरिजम सेक्टरांत कशी वापरची आनी इकॉनॉमी अजुनूय बूस्ट कशी जावची हाचेर भर दिता. आमी म्हणटा की स्किल्ड करपा खातीर जी मॅनपावर लागता ती मॅनपावर हांगासर तयार जावपाक जाय. स्वयंपूर्ण गोंय आनी टुरिजम हे जोडपा खातीर हांव बरोबरूच मिस्टर गांवकर जेजो आमचो नंदन फार्म हाजो जो ओनर आसा ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की तेज्यानी ऑल टुगेदर जर तेजे पुराय जर पळयलें जाल्यार ह्युमन रिसोर्स लोकल आसा आनी लोकल फूड आसतले लोकल आयटम्स आसतले सगळे प्रमोट करपा खातीर ताणी खूब मोठ्या प्रमाणात खऱ्या अर्थात म्हणजे गोंयचो स्वयंपूर्ण कॉन्सेप्ट आनी टुरिजम हे एके कडेन हाडला. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद ह्या NIO म्हणजेच राष्ट्रीय सागरी विज्ञान संस्थेच्या फाट्याच्या 83व्या वर्सुकी दिसा निमतान दोनापावला संस्थेच्या संकुलात ओपन डे कार्यावळीचे आयोजन जालें. ह्या कार्यावळीक गोंयभरातल्या 32 शाळांतले 1000 परस चड विद्यार्थ्यांनी शिक्षकां वांगडा वांटो घेतलो. ह्या भेटेत तांणी संस्थेचे संशोधक आणि प्रयोगशाळेक भेट दिली. सागरी विज्ञानाविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जागृताय निर्माण जावची ह्या हेतान NIOन वेगवेगळे चित्रपट प्रदर्शित केल्यात. ताचोय विद्यार्थ्यांनी आस्वाद घेतलो. ह्या कार्यावळीत करियर इन ओशनोग्राफी ह्या विशयाचेर खासा व्याख्यान लेगीत आयोजित जालें. ह्या कार्यावळीत IIT गोंयचे संचालक प्राध्यापक धीरेंद्र कट्टी हांचें वाशिनां कशी विकसित करतात ह्या विशयाचेर व्याख्यान जालें. गोयचे राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांची संसदेच्या स्थायी समितीचेर एक वांगडी म्हणून निवड जाल्या. 10 वांगड्यांच्या ह्या समितीत डॉ. संगीता बलवंत, श्रीमती रेणुका चौधरी, डॉ. धर्मस्थळ वीरेंद्र हेगडे, डॉ. भागवत कराड, धनंजय भीमराव महाडिक, श्रीमती रजनी अशोकराव पाटील, विक्रमजित सिंग साहनी, कुमारी डोला सेन आणि डॉ. कनिमोजी सोमू ह्या वांगड्यांचो आस्पाव आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमावेल्यान सदानंद शेट तानावडे हांकां परबी भेटयल्या. राष्ट्रप्रेम जागृत करपा खातीर स्वातंत्र्य सैनिकांचो इतिहास जाणा जावप गरजेचें. आमकां स्वराज्य मेळ्ळा, आतां सुराज्य करूंक जाय. ह्या नव्या पिळगेन विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संशोधन, नव्यो संकल्पना हाचेर भर दिवन देशाची आणि राज्याची उदरगत करप अपेक्षित आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. पणजे गॅझेटियर आनी इतिहासीक दस्तावेज ह्या खात्यान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. पोर्तुगीजांतल्यान इंग्लीश भाशेंत अणकारीत केल्ल्या 5 स्वातंत्र्य झुजाऱ्या आड केल्ल्या प्रकरणाची म्हायती ह्या उजवाडावपी कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, दस्तावेज खात्याचे संचालक डॉ. बालाजी शेणवी, स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय हाजीर आशिल्ले. म्हापशांतल्या नासनोडकर ज्वेलर्साच्या दुकानात जाल्ल्या चोरयेचो तपास म्हापशा पुलिसांनी लायला. दुबाविताक राजस्थानांतल्यान अजमेर हांगासून अटक केल्या आनी तांचे कडल्यान 1 कोटी रुपया परस अदीक मालाचो ऐवज हस्तगत केल्ल्याची म्हायती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या. ह्या प्रकरणात 2 अल्पवयीन भुरग्यां सयत 4 जाणांक ताब्यात घेतल्यार अशी म्हायती तांणी दिली. पणजेत पुलीस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिशदेत पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी हे विशीं म्हायती दिली. We were able to see in the CCTV footage that there were 3 boys or men who had committed this act, and they had completely covered their faces to so as to ensure that their identity was not revealed. However, because of our emphasis which has been placed on night patrolling, I have previously also in subsequent briefings told you that lot of emphasis is being put on night patrolling, because of which the Mapsa police station staff came to us and said that the descriptions which we are seeing in these CCTV footage match with 2 persons they had stopped at around 3 AM near Mapsa police station, because they had found them in a slightly suspicious position. They had clicked their photographs, and those photographs were available with our police staff.
दिवचलच्या शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या एका पंगडान लोकेरेंतल्या कोयर व्यवस्थापन प्रकल्पाक भेट दिली। दिवचल नगरपालिकेन ह्या सहलीचें आयोजन केल्लें। कोयर ओलो आनी सुको वेगळो करप आनी ते खातीर जागृताय करप ह्या हेतान ह्या सहलीचें आयोजन जालें। कोयर व्यवस्थापना संदर्भात आपल्या शेजाऱ्यांक विद्यार्थ्यांनी माहिती दिवची ह्या खातीर ह्या खासा सहलीचें आयोजन केल्लें अशी माहिती श्री शांतादुर्गा विद्यालयाच्यो ह्या सहलीत वांटेकार जाल्ल्या एका विद्यार्थिनीन प्रतिक्रिया उक्तायतना दिली। आमकां पयलीं सांगलेलें की आमकां एक दीस हांगा हाडटलीं पळोवपाक, तर आमी पयलीं म्हणटालीं थोडीं भुरगीं की शी थंय वास येता खूब, थंय आमकां मास्क घालचें पडटलें आनी कितें आमकां खूब वाज येतलो थंय। आनी जेन्ना आमी हांगा येयलीं तेन्ना आमकां कळ्ळें की अरे आमी इतले घरा कचरो करता की हांगासले जे वर्कर्स आसा तांकां तो कितलो त्रास जाता। आमी सगळे मिक्स करता, थोडीं जाणां ड्राय वेस्ट एज वेल एज वेट वेस्ट आनी एकीच कडेन उडयता। पूण हांगासर आमी येवन पळयलें की ते वर्कर्स आसा तांकां कितली ती डिफिकल्ट आसा की ते सगळे ते सेपरेट करता, सेग्रिगेट करता। आनी ते आमी कितें करता खुबश्या वेळा की एक सपोज ग्लास आसा, काच आमच्या घरांत तुटलो जाल्यार आमी तो भरता आनी डस्टबिनान उडयता। पूण आमी फुडलें चिंतना की बाबा ते सेग्रिगेट करतना त्या वर्कर्सांक कितें प्रॉब्लम जातलो, तेंच्या त्या हाताक लागू शकता, तांकां कसली इन्फेक्शनां जावं शकता। तर हांव सगळ्यांक बिचोलच्या लोकांक सांगता की आमी जाता तितलो मिनिमायज करया हो वेस्ट। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक ल्हानसोच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे? क्यों राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है। हाँ मर्द है, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा। इन्हें पता की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना मां और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय वेंचणूक आयोगाचो पंगड राज्यांत दाखल जाला। मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार तशेंच वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आनी वेंचणूक आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू हांचोय ह्या पंगडात आस्पाव आसा। मुंबई विमानतळाचेर महाराष्ट्राचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी एस चोक्कलिंगम हांणी तांकां येवकार दिलो। 28 सप्टेंबर मेरेन हो पंगड वेंचणुके संदर्भातल्या घटकांक मेळून तयारेचो नियाळ घेतलो। वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, मुखेल वेंचणूक अधिकारी, मुखेल सचिव, वडील पुलीस अधिकारी तशेंच वेगवेगळे अंमलबजावणी अधिकारी हांच्या वांगडा हे शिष्टमंडळ बसका घेवन वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेतले। जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या आनी निमण्या प्रचाराक आता नेट आयला। वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे फुडारी वेंचणूक प्रचारात वांटो घेतात।
भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आयज कठुआ हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत तांणी वांटो घेतलो। तेच वांगडा जम्मूत आयोजित केल्ल्या हेर भौशीक कार्यावळींनी ते वांटेकार जातात। काँग्रेस पक्षान लेगीत प्रचारात नेट घेतला। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांची आयज रामगढ मतदारसंघात प्रचार सभा जाल्या। ताच्या उपरांत चंबा हांगा आयोजित केल्ल्या रोड शोत ते वांटेकार जातले। नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला हे लेगीत प्रचारात वांटो घेतात। तांच्यो उधमपूर सयत हेर 3 सुवातांचेर प्रचार सभा जातात। निमाण्या पावंड्या खातीर 1 ऑक्टोबर दिसा मतदान जावपाचें आसा। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी आयज वेंचणूक प्रचारात वांटो घेतलो। उपरांत तांणी पत्रकार परिषद घेवन पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अपना प्यार, विश्वास और उनकी नीतियों को एक समर्थन दिया है, यह स्पष्ट इन चुनावों से हम सबको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल तरीके से हुआ है। इस चुनाव में पिछली चुनाव के भांति कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई और कोई टेरर अटैक्स नहीं हुए। हरियाणा विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक आता नेट येवपाक लागला। भाजपा फुडारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज रेवाडी मतदारसंघात आयोजित केल्ल्या वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकारान देशाच्या उदरगतीक नेट दिला अशें तांणी म्हळें। कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी NGO ने पकड़ा दिया है कि MSP बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, MSP का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? MSP किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो MSP के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद। देशात शेती वाठारा उपरांत सगळ्यात अधिक रोजगार दिवपाचो वाठार कपडो उद्योग आशिल्ल्याचे केंद्रीय कापड उद्योग मंत्री गिरिराज सिंग हांणी सांगलां। केंद्रातल्या मोदी सरकाराच्या 3ऱ्या कार्यकाळातले 100 दीस पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मंत्री उलयताले। टेक्निकल टेक्सटायल मळावेल्या 4 स्टार्टअप्स प्रकल्पाक केंद्रान मान्यताय दिल्या। फॅशन डिझायनिंग मळार उदरगत सुरू आसा, तेच वांगडा नवे नवे प्रकल्प चालीक लावपा खातीर सरकारान पावलां उखल्ल्यात अशी माहिती लेगीत मंत्री गिरिराज सिंग हांणी दिल्या। एग्रीकल्चर के बाद देश में रोजगार देने वाला अगर कोई विभाग है तो वो टेक्सटाइल किसान से भी जुड़ा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी जुड़ा है। आने वाले दिन में ब्याज पर ये आने वाले दिन में ये दुनिया 50,000 करोड़ का तो केवल भारत मार्केट होने वाला है। आणि आता थेट वचूया खेळा मळार। कानपूरच्या ग्रीन पार्क मैदानाचेर भारत आणि बांगलादेशा मजगती दुसरो कस लावपी क्रिकेट खेळ सुरू जाला। भारतान क्रू बॉल जिखून पहिली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। बांगलादेशान पहिली खेळटना 3 गडे वगडावन 107 धावण्यो केल्यात। बांगलादेशाचो ओपनिंग बॅट्समन झाकीर हसन शुन्याचेरच बाद जालो, जाल्यार शदमन इस्लाम 24 धावण्यो काडून बाद जालो। ह्या दोगांकय भारतीय गोलंदाज आकाशदीप हाणें बाद केला। रविचंद्रन अश्विन हाणें बांगलादेश पंगडाचो मुखेली नजमल हुसैन शांतो हाका 31 धावण्यांचेर बाद केलो। मोमिनुल हक 40 आणि मुशफिकुर रहमान 6 धावण्यो काडून नाबाद आसात। मुंबई सयत ठाण्यात तशेंच पुणे, कोल्हापूर ह्या शारांनी पावसाचो जोर सुरूच आसा। नाशिक जिल्ह्यात फाटल्या 2 दिसां सावन पावसान झोडपून काडला।
ह्या पावसाक लागून महाराष्ट्रातल्या धरणांतलो उदकाचो सांठो वाडिल्ल्या कारणान न्हंयांनी उदकाचो विसर्ग सुरू केला. रस्त्याचेर उदक तुंबिल्ल्यान बऱ्याच जाग्यांचेर येरादारी लेगीत खंडीत जाल्या. मुंबय पुणे ह्या शारांनी रेल्वे येरादारीचेर लेगीत परिणाम जाला. आयज पावसान दनपारच्यान विसव घेतिल्ल्या कारणान लोकांक थकाय मेळ्ळ्या. गोंयांत कांय भागांनी अदीमदीं पावसाचे दोडको येतात, मात पावसाचो नेट आतां उणो जाला. पणजे हवामान खात्यान आयज येलो अलर्ट जारी केल्लो. आतां मेरेन राज्यांत सरासरी 171.12 इंच पावसाची नोंद जाल्ल्याची माहिती पणजे हवामान खात्यान दिल्या. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संशोधना वरवीं आत्मनिर्भरता आनी आत्मनिर्भरते खातीर विज्ञान हो 21व्या शेंकड्यांतलो मंत्र. 3 परमरुद्र महासंगणकाच्या लोकार्पण सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें प्रतिपादन. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हाजेरीत नवी दिल्लीत संवसारीक पर्यटन दीस कार्यावळीचें आयोजन. पर्यटन आनी शांतता ही मुखेल संकल्पना. गोयच्या उदरगतीत पर्यटनाचे व्हड योगदान. पर्यटन दीस कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां मत. गोयचे राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांची संसदेच्या स्थायी समितीचेर जाल्या निवड. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भेटयल्या परबीं. भारत आनी बांगलादेशा मजगती दुसरो कसलोपी क्रिकेट खेळ कानपुरात जालो सुरू. पावसाच्या आडमेळी उपरांत बांगलादेशान 3 गडे वगडावन 107 धांवड्यो केल्या. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.